हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स हें उतर आमकां ह्या दिसांनी जायते पावटी आयकूंक येता. आयज सेरमांव हांव सांगना, पूण आयज काल जो हांवें सेरमांव आयकलो हे हेल्थ वर्कर्स म्हणजे दोतोर नर्सी ज्यो आसात, वॅक्सिनेशन घेवपाक गेला तेन्ना जो हांवें आयकला तेंच तुमचेय लागीं वांट्टा. हे हेल्थ वर्कर्स म्हणटात फर्स्ट वेव जेन्ना आयली तेन्ना आमी सगळो भार घेवन वावर केलो, जायत्या जाणांक साल्वार केले, बरी करून घरा धाडली. आमचेय मदलीं जायतीं जाणां बरी ना जालीं, पूण आमी जाता तितलो वावर करून ही वेव जी आयिल्ली ती पयस केली. आमकां दिसलें, तुमकां दिसलें, ती म्हणटात सरकाराक दिसलें पॅन्डेमीक काबार, आनी आमी कॉम्प्लेसन्सी घेतली, म्हणजे आमी आनीक आतां काळजी घेना, आतां आमकां भिवपाची कांयच गरज ना अशें म्हणून आमी सगळें लूज सोडलें. इलेक्शन रॅली केल्यो, पार्टीज केल्यो, सांगल्यार कोण आयकूंक सोदिना. मास्क घाल म्हणल्यार जायत्या जाणांची आपणाची शापदां आसात, सगळे आपणाक जाय तें करतात. आनी असल्या संदर्भान ही हेल्थ वर्कर्स म्हणटा परतून आतां नव्यान जेन्ना सेकंड वेव हॅज स्ट्रक तेन्ना आयज आमच्यांनी हाताळपाक जायना, आयज सरकाराच्यान हाताळपाक जायना आनी आमच्यानूय हाताळपाक जायना. वी कॅनॉट मॅनेज. आनी कित्याक वी कॅनॉट मॅनेज? केसी वाडत आसात, आंकडे चडत आसात, मरणां जायत आसात, फेटल केसीस. आमची कोवीड हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटलांनी जे कोवीड वॉर्ड म्हूण केल्ले आसात, एक वॉर्डान फकत 2 नर्सी आसात. हेल्थ वर्कर्स उणे जाल्ले आसात, दोतोरूय मरून गेल्यात, नर्सी मरून गेल्यात. ट्रेन्ड जीं आसलेलीं तीं जायतीं जाणां बरीं नात. आनी ही सेवा करूंक आमचे लागीं आयज फावो तितलीं मनशां ना, फावो तितले हेल्थ वर्कर्स नात. जे भाशेन पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, असली गत जाल्ली आसा. एक वॉर्डान 100 जाण पेशंट आसात, फकत 2 नर्सी. तातूंतली एक हेल्थ वर्कर जी म्हणटाली खुद म्हजो सोयरो दुसऱ्या एका हॉस्पिटलान आसा, ताची खबर घेवपाक फोन केल्ले पावटी म्हणटा आजून पासून ताळ्यार इल्लेशें उदक पडोंक ना बाय, आजून पासून ताळ्यार इल्लेशें उदक पडूंक ना बाय. जाल्यार हीच हेल्थ वर्कर म्हणटा कशी भाशेन तांच्या ताळ्यार उदक घालपाचें, कशी भाशेन तांकां कुजमेत दिवपाचो, कशी भाशेन तांची सेवा करपाची. 100 कोवीड पेशंट आनी 2 नर्सी. आनीक मुखार ताणें सांगलें सकाळीं 8 वाजता ते दनपारां 2 वाजता मेरेन तें PPE कीट घालपाक जाय. आनी एक पावटी तें PPE कीट घातल्या उपरांत तें काडूंक जायना. ती 2 वरां जावं पासून शिफ्ट काबार जावं पासून एक उदकाचो थेंबो तोंडान घेवपाक जायना, वॉशरुमान वचपाक जायना. फकत हीं जीं दुयेंत आसात तांकां पळोवन तांची सेवा करीत रावपाक पडटा. जेजून आपल्या शिसांक विचून काडलेले आनी हेंच करूंक धाडलेले. हे खरे शीस म्हाका तांचे भितर दिश्टी पडले की सगल्या वेळार तयार रावूंक, सगल्या वेळार उदार जावंक हे आपल्या शिसांक जेजून धाडलेले. आनी तांणी तें केलें उदारपणान. ही सेवा आपले पांय धुल्या उपरांत ते समजले हांवें तुमकां कितें केलां तें समजल्यात म्हूण तुमी. हे हेल्थ वर्कर्स जे आसात म्हाका दिसता सांगनासतना, शिकयनासतना हेंच समजल्ले आसात की आमकां विचून काडल्यात, आमकां हो सोयेक दिला. जायना, कांसार जातात, वी आर एक्झॉस्टेड. पूण तरी आसतना हें एक्झॉशन आसून पासून हे हेल्थ वर्कर्स जे आसात ते वावर करतात. हेच जेजूचे खरें शीस आमच्यान म्हणूंक जाता. हें सगळें जाता आसतना आमी जी पोरजां आसा ती म्हणटात हॉस्पिटलान जायतीं जाणां येतात, टेस्ट करपाक लायनीक उबी रावतात, कितलेंय सांगल्यार आयकनात. सोशल डिस्टन्सींग, मास्कींग आयकनात, आपणाक जाय तेंच करतात. तें कोन रावतात. कितलें म्हणून सांगपाचें? हांकां सांगूंक वचपाचें काय हे जे पेशंट एक वॉर्डान 100 आसात आनी 2 नर्सी आसात तांकां पळोवपाचें काय तांकां सांगूंक वचपाचें? सांगल्यारूय कोण आयकना. इलेक्शन काबार जाल्यान आतां केसी आनीक वाडल्यात ते म्हणटा.
सरकार कितें कोत्ता? सरकाराक कोणाचें पडलां? आपणाच्या पावराचेंच पडलां. आनी आतां लॉकडावन जातलें हेंय तिणें सांगलें. पूण लॉकडावन केन्ना? इलेक्शन रिजल्ट आयलो, सेलेब्रेशन जालें, केसीस वाडल्यो, आतां लॉकडावन. जाल्यार हीं जीं कोण आमी दीस आनी रातभर कश्टवता, न्हीद मेळना, झेम मेळना, रेस्ट घेवंक मेळना, पूण फकत ही सेवा करपाक आमी जरी तर करिना जाल्यार ती मरतात. वी कॅनॉट सी देम डायींग. कोण म्हणटा आपणाक बेड जाय, कोण म्हणटा आपणाक ऑक्सिजन जाय. कशे भाशेन इतलें आमी तयार करपाचें? जेन्ना पॅन्डेमीक देंवलोलो, कर्व फ्लॅट जाल्लो, तेन्ना ही तयारी करूंक जाय आसली, ती आजून पासून कित्याक करूंक ना? आनी आयज ही परिस्थिती आमचेर आयल्या, कशे भाशेन ती हाताळपाची? हाव टू मॅनेज दीस? जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणलां, तुमकां कोण मानून घेता तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका, म्हणजे देवाक, खूद देवाक मानून घेता. तुमचें जें कोण आयकता तें म्हजें आयकता, आनी जो कोण म्हजें आयकता तो म्हाका पाठयला त्या बापाचें आयकता, खूद देवाचें आयकता. आमी परजा कशी आयकूंक तयार आसा काय? आमच्यो जण एकल्याच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फिलॉसॉफी आसात. जायते जाणांक कडेन आमकां दिसता आख्खें वरस काडलें पॅन्डेमिकान, कांयच जावंक ना, भिवपाची कांयच गरज ना आनी कांयच जावचें ना. भावार्थ दवरप बरो, पूण पिशेपण करप सारकें न्हय. जाल्यार आयज आमकां जण एकल्याक हो उलो आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, पावलू आनी ताचे सांगाती जे आंतियोकेन पावलोले, एका गांवांतावन दुसऱ्या गांवांत वेताले. आंतियोकेन जेन्ना पावले तेन्ना तांकां उलो मारलो, तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान ह्या लोकांक तुमचें प्रवचन करूंक जाता. एक सयेक दिलो तांकां, आनी सयेक दिलो तेन्ना रोखडोच पावलू रोखडोच उठलो आनी सगली खबर तांकां सांगली, जेजूक परगटलो. सयेक मेळ्ळलो पिड्ड्यार करूंक ना. आयज आमकां भोव करून जीं कोण बरीं आसात तांकां जायते सयेक आसात. जायतीं जाणां बरीं ना जावपाक लागल्यां, जायतीं जाणां पडपाक लागल्यां, जायतीं जाणां मरपाक लागल्यां, जायतीं जाणां उलो मारीत आसात, बेड दी, ऑक्सिजन दी, जेवण दी. आमी हॉस्पिटलान आसात तेन्ना आमचे घोराबे जे आसात फाटल्यान तांकां मातशें पळय, कडेन उतरां ती म्हणूंक पावना. पूण आयज गरज आसा, आमकां सयेक मेळटा. जीं कोण बरीं आसात तांकां तयार आसात काय आमी उठपाक? तयार आसात काय आमी हीं जेजूचीं शिसां आनी हे जेजूचे आपोस्ल जावपाक, जांकां जेजून पाठयले? आनी हें करता आसतना आनीक एक वस्त जी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी घडी ताचेर नदर घालपाक जाय. जेजू जाणा आसलो कोण घात घेतलो. जेजू जाणा आसलो जुदास आपणाचो घात घेवपाचो आसा. जो म्हजे बराबर बसला आनी ताटान हात घालता तोच म्हजेर खोंट मारतलो. पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा तें जुदासा सवें घडटलें हें जाणा आसलो. तरी आसतना ताका मानून घेता, ताका आपल्या जेवणान वांटो दिता. दुसऱ्यांक सगल्यांक उंडो खावंक दिल्लो, पूण ह्या शिसाक जुदासाक जेजून सोऱ्यान बुडोवन दिलो. आनी जो कोण म्हजे बराबर ताटान हात घालता तोच म्हजो घात घेतलो. जेजू जाणा आसलो. आयज घडी आमचो घात जाल्लो आसा. भोव करून जांच्या हातान पदवी आसली, जांच्या हातान मॅनेजमेंट करपाची पदवी आसा, ते घडी आयज चुकल्यात आनी ते चुकोंक घडी आमीय कारण. कित्याक ते जेन्ना चूक करतात तेन्ना आमी ओग्गी बरी बसून रावल्यात आनी आयज आमचेर घडी ही परिस्थिती आयल्या. तर आयची ही मिसाची भेट भेटयता आसतना खेरीत भाशेन हे सगळे हेल्थ वर्कर्स जे आसात आयज कश्टवतात, एक्झॉस्टेड जाल्ले आसात, तांकां ह्या आल्ताराचेर उबारुया. जीं कोण हॉस्पिटलांनी कश्टवतात बेड सोदपाक, ऑक्सिजन सोदपाक, तांचे पासत मागुया. तांचीं घरचीं जीं एक एक दीस तांकां पळोवन रडटात, माग फादर तांचे पासत. ओन्ली प्रेयर कॅन हेल्प अस अशें दोतोरान सांगलां. जाल्यार मागण्यांत आनीक वेळ सारुया. मागण्यांत वेळ सारुया म्हणल्यार बेस्तींच बसली आनी मागणी केलें न्हू. आमचे मागणे काळजाचे खोलायेंतल्यान देवाच्या हातान सगळें सोडपाचें. अ प्रेयर ऑफ सरेंडर जावं दी. आनी जेन्ना आमकां सोयेक मेळटा कितेंय तरी करपाक कोणाय पासत भोव करून ह्या परिस्थितीन, तेन्ना मुखार सरुया. तेन्ना की आमचे मागणें जें आमी करता तें फळादीक जातलें. आनी ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण मागता आसतना होच जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता. आपलें मांस आनी रगत नव्यान आमकां दिता.
आपल्या रोगतान तो आमकां धुवूंक सोदता. उक्तेपण दाखोवया, तयार रावुया आनी ताच्या शिसां भाशेन जेन्ना जेजून धाडले तेन्ना उदारपणान भायर सरुया.